स्टार्ट कर जाम स्टार्ट कर तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटले पयलीं म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक पत्रकार भावांक दिवाळेच्यो शुभेच्छा. काही दीस झाले राज्यान जॉब स्कॅम किंवा जॉब स्कॅन्डल हे प्रकरण गाजत आसा. पूजा नायक म्हणटा एका बायलेक पुलिसांनी अरेस्ट केले. त्यानंतर एक 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 भानगड्यो उक्ताडार येवपाक लागले. तुमकां याद करून दिता, फाटल्या वर्साच्या मॉन्सून सेशनान तशेंच ह्या वर्सा मॉन्सून सेशनान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तशेंच विधानसभे भायर आमचे अध्यक्ष बा विजय सरदेसाय हे सातत्यान म्हणटाले की नोकऱ्यो भायर विकतात, नोकऱ्यांचे सेल चालू आहा, कॅश फॉर जॉब स्कॅम चालू आहा. त्या वेळार सरकार आमच्या अध्यक्षाच्या स्टेटमेंटाक सिरियस घेनाशिल्ले. पण कंटिन्युअस सातत्यान ते सांगत आयले, कारण आमकां रिपोर्ट्स जे येताले, आमकां इनपुट्स जे येताले, कारण ते मागताले की हाचेर चौकशी जावंक जाय. काही महिन्या पयलीं दक्षिण गोंयच्या एलडीसी पोस्टांनी जेन्ना आयले 2 महिन्या पयलीं, तेन्नाय तांच्यांनी सांगिल्लें की काही अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट, जे काम सरकाराचे अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट जाता की थंय भानगड्यो जाल्यात आनी ते जॉब तुम्ही होल्डार दवरा. पूण सरकारान सारकी डबल स्पीड मारली आनी ते फायनलायज करपाचे वाटेर आसात. पूण थंय कितें भानगड्यो जाल्यात, कशें जाल्यात, हे काही आनी येणाऱ्या दिसांत 2-4 दिसां भितर तुमकां आमी तुमच्या मुखार दवरतले. कशें मार्कशीट मॅनिप्युलेट केल्यात, थंयचे चिंटू पिंटू कशे तरेन रिझल्ट मॅनिप्युलेट करताले, मार्कशीट मॅनिप्युलेट करता, हे तुमच्या मुखार काही दिसांनी आमी दवरतले. नाव कमिंग टू दीस स्कॅम. आता अशें दिसून येता की जी इंटेन्सिटी आसा जॉब स्कॅमाची, जाल्यार पळोवंक गेल्यार आनी ताका आमी स्कॅम म्हणूंक शकना. दिस इज द सिस्टमॅटिक ऑर्गनायज्ड जॉब माफिया ऑपरेटिंग इन द स्टेट. म्हणजे सिस्टमॅटिक जॉब माफिया जे असतात हे सारखे सिस्टमॅटिक फ्रॉम डाऊन टू टॉप लेवल हे सिस्टमॅटिक ऑपरेशन चालू आहा. मुख्यमंत्र्यान म्हळें पळय की आपणानूच धरून दिले म्हणटे बायले, बरी गजाल. आता गरज आहा टू गो टू द बॉटम ऑफ इट. शी मायट बी जस्ट अ टीप ऑफ आयसबर्ग. आणि आता काणकोण म्हणा, फोंड्या म्हणा, वेगवेगळ्या वाठारांत पुलीस कंप्लेंट जावपाक लागले. सो हातून स्पष्ट दिसता की दिस इज अ ऑर्गनायज्ड क्रायम, ऑर्गनायज्ड रॅकेट विच इज रन बाय अ जॉब माफिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कारण इन्व्हॉल्वमेंट असल्याशिवाय नोकऱ्यो मेळप हे तुमकां पत्रकार भावांक खबर आसतले. लिस्ट कशी फायनल जाता हे ल्हान तुमकां कॉलेजीचो भुरगो सांगतलो. आमी सांगपाची गरज ना. लिस्ट कशें फायनलायज जाता, नोकरी खंयच्यान वता. जर हे माफिया अशे ऑपरेट करतात आनी जे आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ आसात, जे अनएम्प्लॉयड आमचे भुरगे आसात, हांकां जर एक्सप्लॉयट करपाचो प्रयत्न जाता. कारण केंद्र सरकाराचोच रिपोर्ट आयला काही महिन्या पयलीं की एम्प्लॉयमेंट म्हणजे हायेस्ट आहा गोंयांत. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कितें म्हणून की ना डेटा रॉंग. दॅट इज बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. म्हणजे तुमच्या बापायन दिल्लो रिपोर्ट तो. आणि फादर सेज दॅट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रायज इन द स्टेट. आणि अशा वेळाचेर जॉब माफियान तांकां टार्गेट करप, अनएम्प्लॉयड युथांक टार्गेट करप. कारण हे सिस्टमॅटिक ऑर्गनायज्ड क्रायम जावना. दक्षिण गोंयच्या एलडीसी बाबतींत आमी सांगिल्ले. आज दुर्दैवाची गजाल, सकाळी एक न्यूज आयली, आमी गोवानाची ती एक ब्रेकिंग पळयली सकाळी फुडें, की ह्या जॉब स्कॅमान किंवा लिंक आशिल्लो मनीस
ताची बॉडी आज मेळ्ळी. केरी काय थंय केरी हांगा कुंकळ्यान स्वप्नीलाक लागीं आसतलें, खबर आसतलें. सो हे कितें म्हणजे ताजेर प्रेशर आयलो, हाजेर चवकशी जावपाक जाय. दिस इज नथिंग बट चेन ब्रेकेज. म्हळ्यार कशें, एक मनीस जर संवसाराक अंतरलो किंवा त्या हातूंतलो गेलो जाल्यार सगळे रफा दफा गुंडाळपाचे. दिस इज चेन ब्रेकेज. तुमकां याद जातली कितले हाज्या पयलीं एक सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस म्हणून जाल्ली, जी गाजिल्ली बऱ्या पयलीं. आनी ताच्या नंतर 68 विटनेस हॉस्टायल जाले आनी कांय लोक नाच जाले, गायब जाले. खंय गेले कोणाक काय कळुकूच ना. सगळे एक्विट जाले. सो एक्झाम्पल दिता म्हणल्यार चेन ब्रेकेज. सो हांगाय ते चेन ब्रेकेज जावपाक लागला काय, कारण लोक आतां भायर उठून कंप्लेंट दिवपाक लागल्यात. जेच्यांनी नोकऱ्यांक पयशे दिल्ले ते कंप्लेंट दिवपाक लागल्यात. सो हातूंत एक स्पश्ट जाता की जॉब माफिया पेडणे ते काणकोण मेरेन सिस्टमॅटिकली ऑर्गनायझडली काम करीत आसा. आनी हे जॉब माफियांचे काम जे आसा आशिर्वाद असल्या शिवाय जायना. आता तो राजकारण्यांचो आशिर्वाद काय गव्हर्नमेंट ऑफिसांचो आशिर्वाद, हाजे खोलाय पर्यंत सरकारान वचपाची गरज आसा. आनी जशें तरेन आज सगळ्या पुराय गोंया भागांतल्यान कंप्लेंट जावपाक लागले वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर. हातून एक स्पश्ट जाता की माफिया वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग आनी कंप्लेंट जावपाक लागले. आनी आतां जर सिंगल विंडो जर कंप्लेंट कोण दितले येवन जाल्यार आज SIT फॉर्म करपाची गरज आसा. SIT तुम्ही केल्ली मायनिंगे खातीर, SIT तुम्ही केली लँड ग्रॅबा खातीर, आता तुम्ही SIT करात जॉब स्कॅमाचे, जॉब माफिया. कारण हे फॉलोअप करपाकूय बऱ्या पडटलें. अँड टू गो टू द एक्झॅक्ट म्हणटात ताचे सारखे फाउंडेशना पर्यंत, कारण पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी पुलीस लोडेड आसा विथ वेरियस केसीस. स्पेशल इन्व्हेस्टिगेट टीम करात. त्या पर्यंत आमचो पक्षाचो डिमांड, आमच्या अध्यक्षान डिमांड केल्लो की जे पर्यंत हे स्कॅमाचे जे एंड पर्यंत मुळा पर्यंत सरकार वचना आनी जे आमचे कितलेशे युथ जे आमचे बेकार आशिल्ले, जांकां बळी पडल्यात, तांकां न्याय मेळना, त्या पर्यंत जितले रिक्रुटमेंट ऑन गोईंग आसा सध्या ते सगळे होल्डार दवरात. कीप ऑल द जॉब्स ऑन होल्ड. सांगूंक जायना आता पुजा नायकान दक्षिण गोंयच्या हातून कितें केलां आसतलें, किंवा आमी आयकलां की हालींच WLED एक्झाम जाल्या पूण रिझल्ट जावना अजून, थंय कितें केलां आसूं येता न्ही. सो ऑल द रिक्रुटमेंट शूड बी केप्ट ऑन होल्ड. आमचे अध्यक्ष सोमाराच पत्र बरयतले चीफ सेक्रेटरीक ह्या मॅटराचेर, डिमांडिंग टू कीप ऑल द रिक्रुटमेंट ऑन होल्ड टील द गव्हर्नमेंट गोज टू द टीप ऑफ दिस. अरे तुम्ही पळयात, एक उतर अध्यक्षान सांगितले आज खरं जावपाक लागले. ते मागीर पणजे बाबतींत, स्मार्ट सिटी बाबतींत आसूं, भाशण काढून पळयात ताचे ते स्मार्ट सिटीचें अर्द्या वराचें डिस्कशन जाल्लें. अर्द्या वराच्या पावसान पणजे बुडटले म्हणून. पयर कितें जालें? त्याच भशेन जॉब स्कॅमाचेर ते सातत्यान सांगीत आयिल्ले, बाब विजय सरदेसाय सांगत आयिल्ले फाटल्या वर्साच्यान की नोकऱ्यांक पयशे घेतात. आता कोण घेता, कितें घेता हे सरकारान, गव्हर्नमेंट हॅज टू गो डीप इनटू दिस. कारण हे स्टेट स्पॉन्सर्ड काय प्रायव्हेट स्पॉन्सर्ड हे माफिया हे कळपाक जाय. आणि सगळ्यात व्हडलो म्हणल्यार जे अनएम्प्लॉयड युवक आसा, आमचे भाव भयणां जी आसात अनएम्प्लॉयड, यंगस्टर्स, युथ, तांचेर म्हणजे तांकां एक्सप्लॉयट करपाचो काम हे जॉब माफियान केला. जॉब माफिया हे आशिर्वाद असल्या शिवाय हे करूंक शकना. म्हणून आमचो एक पयलो डिमांड की SIT करची. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड की जितले जॉब्स आशिल्ले ते सगळे जॉब्स होल्डार दवरचे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान सगळे नोकऱ्यो होल्डार दवरच्यो रिक्रुटमेंट टील गव्हर्नमेंट गोज डीप इनटू दिस मॅटर. कारण हाज्या पयलीं PWD रिक्रुटमेंट जेन्ना जाले
त्या वेळाचे पणजेचे आमदार जे आता मंत्री असतात याच सरकारान तांच्यांनी आरोप केल्लो की 70 कोटीचो घोटाळो म्हणून. त्यानंतर कमिटी बसयली 3 मेंबर, चीफ सेक्रेटरी, व्हिजिलन्स सेक्रेटरी आणि डायरेक्टर व्हिजिलन्साची. तांच्यांनी रिकमेंडेशन दिली की एक्झामिनेशन वॉज नॉट प्रॉपर, OMR शीट्स वे मॅनिप्युलेटेड आणि सरकारान एक कमिटी अपॉइंट करची म्हणून. सरकारान एक कमिटी अपॉइंट करची. The committee on possession of records played before it came to a conclusion that there appears to be some disturbance and there is possibility of some sort of manipulation in evaluation and record and documents. जे सेम आता दक्षिण गोयच्या LDC मॅटरान झालं. The committee recommends that the roster should be re-verified and ensure reservation as mandated by government. The government may consider to allot the matter, this scam, to an expert agency for verification and inquiry. त्यानंतर काय झालं ना, सरकारच्या 3 मेंबर कमिटीन रिपोर्ट देऊन सरकारान ते सिरियस घेतले ना. घेवना म्हणून आज जॉब माफियान आमकां एक हे मेळटा, कितें बॅकअप मेळटा असल्यो भानगडी करून आमच्या युवकांक ड्यूप करपाक. आनी बाब अध्यक्षान सांगितलं तशें जालें न्ही तुका. सो आमी मागतात की सरकारान हे 2 गजाल्यो करच्यो इमिडिएट. आणि तुम्ही पळयला आसतले छत्तीसगडात नोकरेचे स्कॅम जाल्ले 2020-21. छत्तीसगड पब्लीक सर्व्हिस कमिशन, जंय पयशे घेवन नोकरी दिल्यो, जंय पब्लीक राजकारण्यांनी आपल्या सोयऱ्यांक नोकरेक लायले, जंय ऑफिसरांनी आपल्या सोयऱ्यांक नोकरेक लायले. लास्टाक CBI एन्क्वायरी जाली, लोक भितर पडले. हांगा जेन्ना आमचे पुलीस सज्ज आसा, सरकारान SIT करची. कारण हे जॉब माफिया जे आसात, they were running a systematic organized racket in the state. Now with the help and blessings, whether it was state sponsored or private sponsored, हे सरकारान काढूंक जाय आणि गव्हर्नमेंट हॅज टू गो डीप इनटू. आणि मेन म्हणल्यार आज जे मरण झालं, जी बॉडी मेळ्ळ्या, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ चेन ब्रेकेज. म्हळ्यार XYZ मनीस जर इन्वॉल्व आहा, ताजे कडल्यान जर मुखार आनी कितें भायर सरपाचें आहा तर ताजेरूच प्रेशर घालो. मर्डर म्हणटा तू, चेन ब्रेकेज म्हणला हांवें. आतां ते कितें ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय न्ही. मर्डर म्हणून बातमी आयल्या. तू चेन ब्रेकेज चेन ब्रेक अर्थ कितें? चेन ब्रेकेज कॅन बी आय पुट प्रेशर ऑन यू. तुजेर प्रेशर घालो, तू एका पॉयंटाक पावलो, तू सुसायड करता. सो उतराक घालना मग. सो चेन ब्रेकेज आणि तुका एक्झाम्पल दिले हांवें एक केसीचे. सो दीस आर 3 इम्पॉर्टंट थिंग्स. आमचे पक्ष आतां फॉलोअप करतलो. आमचे अध्यक्ष बाब आदरणीय विजय सरदेसाय बाब सरकाराक सोमारान बरयतले हे इश्यूचेर की जे बरेन जॉब स्कॅम माफियाचे तडेक लागना, ते बरेन नोकऱ्यो सगळ्यो होल्डार दवरात आणि डायवर्ट ऑल द मॅटर्स विच आर बीन रजिस्टर्ड, फॉर्म अ SIT इमिडिएटली. आणि मुख्यमंत्री पॉझिटिव्ह दितलो हाजेर म्हणून आम्ही आशा करतात. जेन्ना हे आता जॉब स्कॅम अशें भायर सरले न्हू, सो तिची प्रॉपर्टी आहले खूब गाड्यो बिड्यो आशिल्ल्यो. सो हेचो अर्थ असो येतलो की तिणें कोणाक कामां लायलाय आसतलें न्हू, आनी पयलीं ते बी कितें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्यार तुमकां कितें कळना बीन काय म्हणून. तो तुका एकूच सांगता हांव, त्यात तुका म्हणलें हांवें जॉब माफिया कित्याक केलें हांवें नाव. इट्स अ ऑर्गनायज्ड रॅकेट. तूं आतां इतले वर्सां मिडिया फिल्डान आहा की कोणूय भुरगो सांगतलो, तूंय सांगतलो, नोकऱ्यो लिस्ट जे फायनल जाता बिहाइंड द सीन मंत्र्यांचे आणि डिपार्टमेंटाचे हेडांचे फायनलायझेशन जाता. आय एम आस्किंग यू, जाता? सो जॉब कसो तांकां मेळटालो, विच मीन्स इट्स अ रॅकेट. दिस इज अ ऑर्गनायज्ड रॅकेट. एक प्रश्न आसा, एक मनीस मेलो, ताची डेड बॉडी मेळ्ळी, हातून इन्वॉल्व आसा ते बाकीच्या लोकांचे लायफ डेंजरान आसा अशें तुमकां दिसता? पळय, जांकां दिसता की तांकां लायफ डेंजरान आसा आणि जर ते विटनेस आसा तांच्यांनी आता पुलिसांकडे येऊन आपलो स्टेटमेंट रजिस्टर करून घेवंक जाय. आणि आम्ही अपील करतात, जे जे भुरगे बळी पडलेत जॉब माफियाक, भायर सरात. जॉब माफियाचे जे बळी पडल्यात भायर सरात आणि येयात. कारण
आयज थोडे भुरगे पडले आसतले. वी हॅव टू सेव्ह फ्युचर जनरेशन, मुखाले युथ जे आसा आमचे भुरगे तांकां साल्वार करपाक जाय. कारण काणकोण ते पेडण्या पर्यंत आज जावपाक लागला हे. Actually, FIR not in BNS 318 is for cheating now, for venting now. आणि conspiracy लायला याच्यावर काहीच ना. When the government servants are involved, it should be yes, corruption aspect ओपन आशिल्लो. So are you satisfied with the FIR? नॉट एट ऑल. तुका तेच सांगले न्ही हांवें, हे कोणाचो आशिर्वाद आसा हे सिस्टमॅटीक ऑर्गनायज क्रायमाक हे येणाऱ्या दिसान कळटले. दुर्लक्षच म्हाका एक सांग, ज्या लोकांनी पयशे दिला पळय तांकां अरेस्ट जावपाक जाय. तांकां लास्ट दिवप हो बी तितलोच गुन्हो. त्या संदर्भात तूं कितें म्हणटा? आतां जे छात्र नवे एक कायदे असे केल्यात की कंप्लेंट दिवपाक लोक भितले न्ही. कायदे अमेंडमेंट असे केल्यात की लोक कंप्लेंट दिवपाक भितले आता. पण आज दीस हो सोशल मिडियाचो, आज हो दीस लोकांनी भायर सरून भंय नासतना मुख्यमंत्र्यांनी अपील केला की नरकासूर काबार करपा जाय म्हणून. दिवाळेच्या पूर्व संध्येक मुख्यमंत्र्याचे आम्ही स्टेटमेंट आयकलो आणि मुख्यमंत्र्यांचे आम्ही स्टेटमेंट आयकलं की आपण धरून दिलं तिका म्हणून. बरी गजाल. देन शुड गो अँड टेक स्ट्रिक्ट ऍक्शन अँड शुड गो एंड ऑफ टू द डीप, म्हणजे सारखे डीप पर्यंत वचपा ताजेर. ते जर वचले जाल्यार एक म्हळ्यार एसआयटी आनी सेकंड म्हळ्यार नोकऱ्यो जे आता केल्या पायपलायन आसा हे सगळे होल्डार दवरात. तातूंत तुमकां आनी बानगड्यो भायर येतल्यो. त्या संदर्भात एक प्रश्न विचारपाक जाय तुका. तूं म्हणल्यार की सगळी जोपासात म्हणल्यार सगळे हे दवरा म्हणून ते नोकऱ्यो कीप ऑन होल्ड. इंटेन्शन बरें आसा, पूण हाका लागून आतां जे चौकशी वर्सां वर्स चलतली. टायम म्हणून एसआयटी कित्याक आसता? एसआयटी म्हणटा ती टायम बॉन्ड आसता. पोलीस स्टेशन जेन्ना मॅटर आसता तो खूब लोड आसता. एसआयटी जेन्ना तूं जॉब माफिया जॉब स्कॅमा भितर तूं एसआयटी करता तेजें काम काय ना. युअर मॅन्डेट इज टू इन्व्हेस्टिगेट ओनली जॉब स्कॅम. तुका डेली रिपोर्ट मेळटले, पेपर बरोवन वता तुजो. एसआयटीक डेली तूं बसलो जाल्यार मागीर वचून. सो एसआयटी जर गठन केलें जाल्यार जॉब मॅन्डेट इज ओनली टू इन्व्हेस्टिगेट दॅट. म्हणून मागला न्ही आमी. थँक्यू.